कोण जिंकता तो पोया पॉप्सी काय सनी गाइस इपय आम्ही हांगासर एलिस्टर ब्रो कितें करता सनी कर बेगीन टॅक टॅक तेजे बेग यू टाइम कोणाक जाय बांगडे तो गाइस तुम्ही पळोवंक शकता हांव हांगासर Z+ सेक्युरिटी घेवन भोंवता आनी हे पळय फाटल्यान तुम्ही पळयात मजा हे पळय हे पळय जाय आता जावपाची आसा नाल फायट नाल्लाची फायट जावपाची आहा नाल्लाची फायट लेट्स सी कोण जिंकता तो पोया पॉप्सी काय सनी विनर चिकन डिनर वय फातर घेऊन येला मरे वो घे चिकन डिनर विनर चिकन डिनर ओके बांगडा मरे आता आम्ही करता बांगड्यांचे किती रे बांगडे किती करपाच्या बांगड्यांचे उजान फ्राय उजान भाजता बांगडे सो चिकन सो करूया आता तिचे काम आणि बांगड्यांचे फुल पावर सारखे आणि मेन असा फाटी हा आता किऱ्या फाटल्यान किऱ्या क्रॅप्स सरप्राईज आहा आमका सो लेट्स गो ओके सो गाईस पळय आमच्या वांगडा आसा क्रॅप्स नरे क्रॅप्स आणि क्रॅबाचे चटणी करपाक आहा आमचो सनी बाब करूया मरे चटणी झाली मरे तू ऑन द स्पॉट मेली न्हू भियालो जेदी मोठी रे ती सनी तू सकाळी गेले काय किरे हाडपाक होय मोडून बरो होय हा होय सनी एक्सपर्ट मरे तू सारको काढचे पडटा हे वयले काडचे पडटा न्हू काढचे पडटा लीप जावन गाइस इपय आम्ही हांगासर एलिस्टर ब्रो कितें करता कोंबडी सुट्टी करता कोंबडो कोंबो काय कोंबडी चेक करून सांगता हे पळय दोन कोणाक जाय कसली दिसता न्हू इट्स अ डक हे बघ हे साग बुडवला क्रॅप्स बंद मातशें आता कोणाक खावपाक ब्रो तेंकाय पार्टी दिता मज्जा तेंची आज पार्टी सुण्यांचे ते जायत हा तो इनडायजेशन जाता तेंकां मागीर जिते काठी गायले एक दिस काही नाही ना रे घाल हा वय सनी कर बेगीन टॅक टॅक तेजे हा वय एक दाम खंय रे घरा धरून येला का किरो हा वयस आयज बरी मजा येतली शेक शेक ना रे तुम्ही कित्याक न्हिदल्या सगळे उठा सगळे उठा वेक अप एवरीवन वेक अप हे पळय रे हेका पळय रे कोणलो मारता पळय रे रोजवेल हेका पळय रे पळय पळय हे पळय पुढे येऊ मरे पळय ते खबर हा हात कितें आनी हे पळय
उठ मरे उठ मरे पुलान गेले ते पुलान गेले ना ते कुल्ल्यो सोलता वा 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 पात्राव चिकन टॅक टॅक धुवून काढता मध्ये चिकन टॅक टॅक आणि सनीन केले कुल्ल्यांचे शेक शेक तो पळय चालू हा गँग रावल्या पळय सगळी कुल्ल्या वांगडा होय, उज्याची तयारी जाता. कुकिंग चालू हा पळय आमची मॅरिनेशन वर्क स्पोर्ट्स गायला वायजू हाय स्पोर्ट्स घातलो हांवें स्पोर्ट्सचा जो ब्लॉग पळय मॉमजी कटिंग करता आणि एलिस्टर ब्रो आमचो मॅरिनेशन करता. थोडेच दीस बाबड्याचे गोंयांत येयला मामी वांगडा एन्जॉय करता. सो करुया आतां एन्जॉयचो. हांव बरो न्हालो येयलो कित्याक जाणा स्विमींग पुलाच्या उदकान न्हू म्हाका खाज खावंक लागली मातशी. सो बरो न्हालो सुशेगाद तेवटेन अरे बाय बार्बेक्यू स्टँड रेडी जाले आमचे. बार्बेक्यू स्टँडाक आमचे टायर बियर मरे सारखे. अरे बाबा वय झाले आमचे कुकिंग स्टार्ट. ब्रो आता एक चालू आहे रे चिकन शेकी 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 चिकन शेक शेक चाकोती नॉट चाकोती जरा कुल्ल्याचे शेक शेक चालू कुल्ल्याचे शेक शेक. कुल्ल्याचे शेक शेक. सो आमचो नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट वयता टोमॅटो. नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट आमचो टोमॅटो. वय धूम बॅगा बँग धूम बॅगा बँग जे बात मसालो पडला तिथं फुल पावासारखा. नाका जाय तो जालो. मात्र कशें दिसता तुका आफ्टर लॉंग टायम येवन असले करून सगळे चोर बरें असले भायर ना न्हू UK बीन नो चान्स न्हू रे करपाक. चूल घातल्यार म्हणजे येवन वतेल धरून उजो पेटयलो म्हणून डायरेक्ट धरता आनी चूल बील कोण घालता उजो पेटयलो म्हणटले न्हू. पेटलो म्हणटले नेबर कंप्लेन मारतले इज बर्निंग इज हाऊस म्हणटले जालें. UK आमचे भाव आनी भयण जे व्हिडिओज पळयता पळय सो सॉरी फॉर यू रे स्पेशली जूड. ओय यो वा 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 हे बघ बुना आणि किती मीठ साखर बी ना. बांगडे बांगडे स्पेशल. सो गाईज हे बघ पात्रांव आमचो जाले रे ऑलमोस्ट डन सर. मेजर मिसिंग न्हू रे UK असले सगळे जूड काटा मारूची. हय जूड ब्रो तू आता पळयता भायरसून न्हू ही व्हिडिओ जाल्यार काड रूच बाबा आनी बेगीन यो गोंयान. हय मोठ्या कुल्ल्यांचे शेक शेक. आराम बोल मरे अंजुना अंजुना आम्ही कॉल ना पावूया सगळी कुल्ल्यांची. Where's the chicken? हे बघ ये दुसरे हे बघ जाळा म्हणटालो माने हे आक बांगड्याचे भितर सगळो मसालो भरता हे पळय चल सोडून दो जाळा ब्रो. करूया हो मसालो तुका शुवर लायक जातलो पळय. करूया इबाड
चोड भायर सरूंक दिना कित्याक तुबेच बांगड्यांक घालूंक जाता हय चोड येयला तो मागीर सगळो भायर पडटलो आणि घाल एक्स्ट्रा जाताले घाल नाही, चोड ना घाल, वय. खूप आहा तो मसालो घाल आणि इतले मोठे घाल ना ते भाजता तेन्ना पडटले भायर पडटले ते हय इतले पडटले ते कायलीरूय न्हू हातोलो म्हणल्यार लेवन मागीर देवच्या ना इतले पडटले ते दोणे घाल चोड बोलला पोंच्यान हे चुट्टा हय मोदी बांगडे येस वयल्यान पोती चुट्टा कॅस त्याच्या वयल्यान अंकिता बसता त्याच्या वयर आम्ही बसया उफ त्या बरें तोंडान गो त्या बरें तोंड हे काडटा चुट्ट्याचो ओके फायनल रिझल्ट काय मरे फायनल मरे रिझल्ट फायनल फुल अँड फायनल आता ऑपरेशन करपाची बोलला त्यांची आता टॅक टॅक करूया टॅक टॅक ओके गाईज फायनली इट्स बार्बिक्यू टायम बार्बिक्यू करपाक पळय सगळे रेडी केलेले आसा जाल्यार फोटोग्राफी काबार फोटोग्राफी झाले ओके गायज फायनली बार्बेक्यू चालू जाल्लो आसा आणि फर्स्ट राउंड आसा आमचो चिकन टॅक जालें काय मागीर वयतले बांगडे मागीर सुंगटां आमचे कडेन घे म्हणून आसा सगळे आयटम तेजे उपरांत आमी कुल्ल्यांचे शेक खातले आणि हांवें न्हू ह्या व्हिडिओचेर पळय वॉयस ओवर केला कित्याक फाटल्यान न्हू म्युजीक चालू आसलें कॉपीरायट येतलो म्हणून हांवें वॉयस ओवर केला बांगडे फ्राय जाता आता हांगासर पय खेजेर ते पयात खोल्यार ओके बांगड्यांक आतां घालता फूल पावर उजो घालपाचें काम चालू आतां चालू तेच्या भायर आमकां मेळटले बांगडे खावपाक आनी हांगासरूय सेम सिच्युएशन जाल्लेलें आसा बॅकग्रावंडान येयल्लो आसा म्युजीक सो म्युजीक आमी टॅकल करपाक केल्लो आसा वॉयस ओवर सो गाईज नो फर्स्ट एक्सपिरियन्स फॉर मी एक फॅमिली वांगडा भायर आनी ती फॅमिली अशी भायली कशी दिसना खुदची फॅमिली कशी आनी खरेंच म्हाका बेस्ट फील जालें एलिस्टराच्या फॅमिली वांगडा आय एम ब्लेस्ड टू हॅव सच अ लवली फॅमिली विथ मी बांगडे घातल्या भितर जांगना पत्तूंक जाय हांव सांगून तुमकां पत्तीचे पडटले म्हणटे स्टफिंग बरें आला कितें करूं मला एक काम करूया बनाना लीफ ते हेजेर दवरया हय तेच म्हणटाले हांव हांवें तेच सांगताले त्याच्या वयर हेजे लासून येतली ना रे वयतली फोलो घाल्यार लासून येतली वयतली हांगाच गेली मगे वयतली 1000% कोण गेला आनी हाडून बनाना लीफ जाय एक आहा लय आता वेर इज केंडोलिम तुमकां कितें दाखयता पळय हा क्रोकोडायल वेर आ पळय तुमी कितें दिसता तुमकां हांगा दोव पळय सगलो पळयलें पळय कसो वयता तो इवॉपरेट जाता पळय चड टायम लागना 11 o'clock आय गेस चल जालें फायनली जालें मगो अंकिता हय जालें कितें करपाचें भायर मारपाचें खावपाचें खावपाचें आफ्टर लॉंग वेट फायनली खुल्ल्यो पळय सगळे खावपाचें काम चालू आहा हो पळय खंय रे शेक रे हा टॅक खाता टॅक बांगडो टॅक पळय बांगड्याक पळय येयलो
पात्रांव आमचो यो 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 सेटअप केला पळय काय बरो. सो गायज आता जाल्यार रातची 12 आणि आमची आता न्हिदपाची तयारी चालू असा. हय करूया रे ते चाली आर यू देर करूया. करूया रे बाय करूया चाली ते घुवताना ते जेन्ना ऐक तरी जेन्ना ते समज ते घुवले 3 पेन्सिल लावपाचे ना लाकडा क्रॉस आणि इफ ते घुवले जाल्यार समजपाचे की थंयचो भूत आहा म्हणून. ए करूया रे हवे. फायनली आमची पिकनिक जाल्लेली आसा काबार. पण खूप मजा येयली सारखी. खूप म्हणजे खूप मजा येयली. आम्ही केले केस माझ्या अलगूच लागता न्हू आली कट करून बारीक करता मातशें. हा कळलो. सो आयज आम्ही केली न्हू पिकनीक तेंच्या वांगडा फूल पावर मजा केलेली आसा सारकी अलग सारकी फील आसली. आणि मेन म्हणटा पळय ते आम्ही केले कुल्ल्यांचे शेक चिकन आणि मागीर केले आम्ही बार्बेक्यू. आणि जे रांदून खावपाची फील असता पळय ती टोटल डिफरंट असता. सगळे केले एलिस्टरान आनी तेच्या फॅमिलीन. इट वॉज अमेझींग सारखे. थँक्यू सो मच ब्रो आमकां इतलो बरो दीस दाखोवपाक. यु नो कितलेच दीस जाले आमी पिकनिकेक खंय गेल्लेली न्हू. आणि म्हाका खूप मज्जा येयली न्हू हवे. खूप मजा कितले येयली. दीस हांव ह्या दिसाक तरसताले की केन्ना हांव फॅमिली वांगडा सुशेगाद बसतले पिकनीक करतले बी म्हणून. सारखे सारखे तुझे. आणि अवी म्हाका असं सांगता एक दीस अशी दुसरी कोण असतात न्हू आता माझे फ्रेंड राव रावला न्हू दुसरी कोण असता पळय माझे फ्रेंडा जे आमी खंयच्या रेस्टॉरंटान वयता आणि खंय पिकनीक करता इंस्टाग्रामाचेर बी फोटो पळयता जाल्यार अशें दिसता न्हू की आमची बी बाबा फॅमिली आसूंक जाय आसली बरी पिकनिकेक वचपाक बरी फ्रेंड्स आसूंक जाय आसली. पण ह्या माझे स्वप्न पूर्ण जाल्लेले आसा. थँक्यू सो मच एलिस्टर ब्रो. दुसरी गजाल म्हणटा म्हाका घे म्हणत मेसेजी येयल्लेल्यो आसा कॉमेंट येयल्लेले आसा एलिस्टर अँड फॅमिली दे आर गुड दे आर नायस हे ते खूब येयल्लेली आसा. ते सगळ्या भावांक आनी भयणांक हांव सांगूंक सोदता थँक्यू सो मच की तुमी माझ्या भावाक ब्लेसिंग्स दिल्या म्हणून थँक्यू सो मच. दुसरी गजाल म्हाका खूब मेसेजी येता वाय डीड यू नॉट इंट्रोड्यूस्ड तेज्या फॅमिली मेंबराक एकल्या कित्याक इंट्रोड्यूस करूंक ना. आतां कितें आसता जाणा एवरीबडी जे यूट्यूब करता आनी पळयता तेज्या भितर डिफरन्स आसा. हांव करता म्हाका लज दिसना. हांव करता 4 चौगां मदीं म्हाका लज दिसना. म्हाजो फियर आनी लज स्टार्टींग आमकां लज दिसताली 4 चौगां मदीं व्हिडिओ काडपाक. आतां आमकां लज दिसना. बट हांव जो कोणाचो व्हिडिओ काडटा तेका फुडल्या मनशाक न्हू कितें लज दिसता फर्स्ट टायम अलग जाता म्हणजे कळ्ळें तुका कम्फर्टेबल आसना फुडलो मनीस. सो बिकॉज ऑफ दॅट न्हू आमी न्हू इतले दीस कोणाक असो इंट्रोड्यूस त्या व्लॉगांचेर करूंक ना. स्लो इट इज गोईंग गुड. एक दीस असो आसतलो की एलिस्टराचे फुडल्या म्हणजे एलिस्टराची जी फॅमिली आसा न्हू फुडसून तुमकां इंट्रोड्यूस करतली न्हू बाबा आपूण एलिस्टराची मामी जावं आपूण एलिस्टराची बायल जावं आपूण एलिस्टराचो भाव न्हू तशें. पण कित्याक फर्स्ट एक्सपिरियन्स न्हू थोडीच एवरीबडी इज युट्यूबर तेंच्या फॅमिलीन काय कोण युट्यूब फॅमिली ना न्हू. सो अलग दिसता. अचानक कोण कॅमेरा घेवन असो फुडें येयलो जाल्यार मनीस आबूज जातलो न्हू बाबा अरे कितें उलोवंक तशें जाता तें तशें आसता. सो आमी तुमकां इंट्रोड्यूस करता तेज्या फॅमिलीक व्हेरी सून नॉट वरी न्हू फॅमिली सॉलिड स्वीट सारकी झिरो एटिट्यूड लविंग कॅरिंग जाल्यार सांगूच नाका कितली कॅरिंग दिसता भायर कॅरिंग सॉलिड कॅरिंग आमकांच न्हू असो तांकां कोणूय दिसलो गरीब सुद्दां न्हू ते आनी सांगूच नाका तुमी. हेल्पिंग नेचर म्हणटा पळय ते तेंच्या रक्तानूच आसा. ते आनी उलयना उलोवपाचेच ना ते सांगपाची गरजूच ना. सगळे लोक म्हाजे जी व्हिडिओ पळयता हांव ज्या मनशाक इतलो केअर करता जितलो क्लोज आसा म्हणजे दॅट पर्सन इज ऑलवेज अ स्पेशल पर्सन. हांव केन्नाच अशें फालतू फ्रेंड करिना
आणि खंयसर बाय चान्स म्हाका जर खंयचो फ्रेंड असो अलग लागता जाल्यार तेका पयली फुर्सत में सायडीक करता, पयली फुर्सत में जाव म्हणटा. तुम्ही तर म्हाजो व्लॉग पळयता जाल्यार तुम्ही अंडरस्टँड जाला आसतले हांव कितें म्हणूंक सोदता पळय सारकें न्हू. हय. आणि येस ही पिकनीक जावन आहा राउत फार्म. खूप जाण विचारताले कॉमेंट करून खंय काय म्हणून. राउत फार्म, गुगल ओपन करा, राउत फार्म, दोडामार्ग लागीं आहा आमच्या घरा कडल्यान 15 किलोमीटर, हय 16 किलोमीटर. 16 किलोमीटर माझ्या घरा कडल्यान. अर्ध्या वराची वाट हांगाल्यान, अर्ध्या वराची वाट, खूप लागीं आहा. एंट्री कितली बितली ते म्हाका खबर ना, ते तुम्ही कॉल करा, गुगल करा आणि चॅक करा. मागीर सगळो एंटायर पिकनीक अरेंज केलेले एलिस्टरान. पात्रांवाक खबर, आमकां बघा खबर ना त्याच्या बद्दल न्हू. हय. पण मजा येयली म्हणटा ती कुल्ल्यो फोडपाक. हम्म. सनी ब्रो आमचो आसलो पळय, लवली सारको ब्रो, लवली. ही इज सो स्वीट. त्याच्या बद्दल माझ्याकडे वर्ड्स ना. ही इज व्हेरी स्वीट, लविंग, खूप केअरिंग सारको, खूप खूप केअरिंग सारको. आनी त्याच्या वांगडा कोल्ल्यो फोडपाक इतली मजा येयली. नेक्स्ट टायम आतां हांव कुल्ली फोडपाक पयलो येतलो, ते म्हाका आयडिया कळ्ळी कशी फोडटात पयली. चड बरी कुल्ली फोडी सारकी, चड बरी. आणि तो अलगूच असलो, त्याचो लविंग नेचर म्हाका खूप लायक जालो. अंकिताक पासून म्हणटा तो, आपूण तुजो भाव आहा म्हणटा व्हडलो, कितें तुका सांग, कितें आहा बापणाक फोन मार म्हणटा तो व्हडलो. भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना म्हणटा. थँक्यू सनी बाब आमचो, थँक्यू सो मच. आनी तो ऑलवेज सदींच म्हाजो व्लॉग पळयता आमचो, सदीं लावन टीव्हीर लावन व्लॉग पळयता. थँक्यू सो मच सनी बाब, लव यू अ लॉट नो. हय. आणि येस, आम्ही परत एकदा आउटडोर खंय तरी वयपाचें आसा, एलिस्टर एंड फॅमिली. केन्ना ते तुमकां सांगता. आनी एक 4-5 दिसांनी आमी खंय तरी वयपाचें आसा. खंय वयता ते तुमकां मागीर सांगता न्हू. हय. आयचो तुमकां आमचो इंटरेस्टिंग लागलो ब्लॉग जाल्यार लायक करा, मजा येयली जाल्यार कॉमेंट करा न्हू. हय. आनी आमकां सबस्क्रायब करपाक कशें तुमकां दिसता जाल्यार सबस्क्रायब करा, सारकें न्हू. हय. हालीं आमकां कितें नॉनसेन्स कॉमेंट बीन येयना, पूण कोण मारूंक बिरूंक सोदता जाल्यार तांकां सांगूंक सोदता हांव, गॉड ब्लेस यू, मे यू अचीव अ लॉट सक्सेस एंड मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ. आणि हेच म्हणून हांव हो व्लॉग हांगासर एंड करता. मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन बाय. बाय बाय.